म्हाका 8:30 पावणे 9 सुमार फोन करून सांगिल्लें आमगे एक असिस्टंट इंजिनियर अशें जालें म्हणून रोखडें हांव येयला. कितें जालें म्हणून? पळयल्यार पोलीस आयिल्ली आसा. पोलीस फिफ्थ फ्लोराचेर आमचे सब डिविजन 2 आसा थंय आशिल्ले. हांव पण भितर गेल्यार पळयला म्हणटकच तेय बी आशिल्ले आनी ताणें सांगपा लागलें तेगे लॅपटॉप एक मिसींग आसा. बाकी काय दिसना ऑन प्रायमरी पळयतकच काय दिसना. आनी कितें आसा ते कॅश बी चडशी आमचे कडेन काय आसची ना. आमी कॅश बी काय कलेक्ट करना. सेफ बी फोडले तुमगेले? सेफ बी फोडोना. सेफ फोडोना. सोसायटी कितें फोडली? सोसायटी कितें आसा पळय ते हें आसा ते सोसायटीचे एक रूम आसा ते फोडला पण तेजे भितर काय गेलें ना म्हूण सांगता ते. ते डिपार्टमेंटाचे न्ही डिपार्टमेंटाचे एक हें ते सोसायटी म्हणून आसता ते आमचे गव्हर्मेंट अंडर ना ते. एक रूम तांकां दिल्ले आसा तातूंत ओपन केल्ले आसा पण काय ना म्हणून तेगे प्रेसिडेंटाक आपयले आमी. ताणें सांगता काय वचूना म्हणून. आणखीन डिविजन 16ची एक सब डिविजन आसा तेय फोडला कडेन. थिंगा तो एई वेगस म्हणून आसा तो ताका विचारला तेन्ना तो सांगता काय वचूना म्हणून सांगता. पण एक्चुअली प्रॉपर चेकिंग करतकच कळटलें कितें अशें कितें गेलां काय कितें म्हणून. पण एकूच लॅपटॉप सद्या तर एक लॅपटॉप गेले म्हणून आमगे असिस्टंट इंजिनियर आसा पळय ताणें रिपोर्ट केल्ले कडेन. पण तुमगे हांगा सिक्युरिटी गार्ड बी आसता? सिक्युरिटी बी आसा. सिक्युरिटी गार्ड आशिल्ले. तो सांगता आपूण 5:30 दार ओपन केलें आनी गेले म्हणून सांगता. रातचे आसता तो. कळ्ळो तुका? आनी तो ताका आतां आपयल्ले. आमी ताका विचारलें तेन्ना तेच हें केल्ले कडेन. फर्दर इन्वेस्टिगेशन आतां पोलीस करतले.